सावड्डेसान मडगांव येवपी ओव्हरलोडेड बसीचो रावळ फोंडार एक्सिडेंट जालो। बस आनी गाडयेचो एक्सिडेंट। सूत्रां सांगता ते प्रमाण बस खंय ओव्हर स्पीडीत आशिल्ली। बस ड्रायव्हराचो तोल गेलो आनी ताणें फुड्यांतल्यान येतल्या गाडयेर समोरासमोर मोखली। 20 ते 25 जखमी जाल्यात। जखमी जाल्ल्यांक हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्यात। स्पाइडर के पास बहुत बड़ा तो कॅफेटेरिया 11 स्टँडिंग सो ते 11 वर वता 35-40 उरता बशी बसता बायला हम तितून अशें सांगता आमचे स्टँड हाजेर सांजेर त्या हाजे फुडें हांव एक बस 11 वर वचपा दिवपाना 11 स्टँडिंग 12 उरलो देंवपाचो आमकां जीव जाय हाजे फुडें बशींतल्यांनी बी पॅसेंजरांनी हेल्मेट घालून बसपाचें दिसता आज हो एक्सिडेंट जाता पळयल्यार हाजे रिस्पॉन्सिबल कोण पोलीस तितल्याच आसात आनी पब्लीकूय आसा पोलीस हरशीं पळय हेल्मेटा हाडयतात ते ह्या बशीन कित्याक हाडिनात हाची दोळे मुखाल्ले वचना ह्यो बश्यो हाची दोळे मुखाल्ले 35-40 स्टँडिंग वता ते पळयतात आनी वगेर वतात हाजे पयलीं हांव कितलो बोवाळ मारलो ना आयकून घेना आतां हांव स्ट्रिक्टली एच एंड एवरी बस पळयतलें आनी 11 वर आसलें सगळें देंवयतलें ना जाल्यार पुलिसांक रिजायन जावचें। 5व्या आयएसएलात एफसी गोवा ब्रेस्तारा जमशेदपूरच्या घरच्या मैदानार खेळटले। स्ट्रायकर फेरान कोरोमिनास सस्पेंड आशिल्ल्यान ह्या मॅचीत स्पॅनिश फॉरवर्ड ग्रेगवेल पालांकाक सर्जिओ लोबेरा सुरवातीच्यान खेळूंक शकता। ओनूच आयिल्ल्या पालांकाक अजून मेरेन सबस्टिट्यूट म्हूण खेळूंक मेळ्ळा। दुसरे वाटेन जमशेदपूर घरच्या मैदानार खडेगाठ आव्हान दितले हातूंत दुबाव ना। अटॅकिंग फिलॉसॉफीचेर खेळ चलोवपी कोच सर्जिओ लोबेराचो एफसी गोवा 4 मॅचींनी 10 पॉयंट घेवन दुसरे सुवातेर आसा। सेगीत 3 मॅची जिखिल्ले गॉर्स आतां पावल्यात 4थे सुवातेर आशिल्ल्या जमशेदपूर एफसीचे घरा। ब्रेस्तारा एफसी गोवा मुखार टीम केहिलाचे जमशेदपुराचे आव्हान। सध्या 5 4 गेमी ड्रॉ जाल्यार 1 गेम जिखिल्ले सेजार फेरांदोच्या मार्गदर्शना खाला जमशेदपूरूय एफसी गोवा भशेन हे सिजनांत अजून एकूय गेम हरूंक ना। एफसी गोवाचो टॉप स्कोरर फेरान कोरोमिनास सस्पेंडेड आशिल्ल्यान कोच लोबेरा कितें टॅक्टिक्स करता हाजेर सगळ्यांची नदर आसतली। एक वेळ फॉरवर्ड मिगेल पालंकाक आपली पयली स्टार्ट मेळूंक शकता नाजाल्यार मनवीर सिंग सुरवातीच्यान खेळूंक शकता आनी कोरोचे फॉरेनर सुवातेर कार्लोस पेना लेफ्ट बॅक स्टार्टर आसूंक शकता। अशें जाल्यार कॅप्टन मंदारराव देसाय विंगर पोझिशनान दिसूंक शकता। मिडफिल्डर ब्रँडन फर्नांडीसूय फिट आशिल्ल्यान कोच लोबेरा कडेन बरेच पर्याय आसात। एक टीम परफॉर्मन्साची फॉर्मांत आशिल्ल्या एफसी गोवा कडेन फॅन्स अपेक्षा करीत गॉर आर्मी सपोर्टर क्लबाचे कांय मेंबर जमशेदपुराक पावल्यात। Jamshedpur for the second consecutive time. We are really excited for the big match at the Furnace, and we are very positive that our team will perform heroically and grab the important 3 points. Bureau report, Prudent. हे बुलेटिन हांगा सोंपता। खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार।